आमी तांकां मागता आमकां जाणावंक जावपाक जाय की ह्या डेलिगेशनान कोण आसा, ह्या डेलिगेशनाची क्रायटेरिया कितें आसा, ह्या डेलिगेशनाचो उद्देश कितें आसा, हें डेलिगेशन जे अमेरिकेक गेलां तें आमकां कितलो रेव्हेन्यू गोंयांक हाडून दितले आनी ह्या डेलिगेशनाचेर कितलो खर्च जातलो हेचो हिशोब गोंयच्या जनतेक दिवचो, कित्याक गोंयचे जनतेचे पयशाच्या कुस्तार हें डेलिगेशन आयज अमेरिकेक गेलां. जेन्ना खंयचेंय डेलिगेशन वयता तेन्ना ताका क्रायटेरिया आसपाची गरज आसता. त्या डेलिगेशनान कोण आसूंक जाय, आमकां दुबाव आसा की ह्या डेलिगेशनान जे ऑफिसर आसपाक जाय ते ऑफिसर तेंच्या बरोबर ना. आमकां दुबाव आसा की ह्या डेलिगेशनान कोणाचे तरी फॅमिली मेंबरूय त्या डेलिगेशनान घुसलेले आसा. गोंया भायर आशिल्ल्या एकल्याच्या नांवान खंय बीजेपींतल्यान प्रेस नोट्स काडप चल्लां. जी पत्रकां काडपाची स्टायल घेतल्या आनी पत्रकां कोण काडटा, जो मनीस गोंयांत ना, जो मनीस आउट ऑफ स्टेशन आसा, गोंया भायर आसा, तेच्या नांवान कोण तिसरो मनीस पत्रकां काडटा आनी ती सर्क्युलेट करता. हेचो आमी निशेध करता. ही फटिंगपणां बीजेपीन करची न्हय. जो मनीस पत्रक काडटा तो गोंयांत आसपाक जाय. आमकां दुबाव मारता की तेच्या नांवान भलतोच कोण तरी पत्रकां हांगा काडटा आनी हे गोंयांत चलपाक जायना. मनोहर पर्रीकार CM आसा, तो अमेरिकेक आसा आनी तेच्याय नांवार हांगा खूब गडबडी गोंयांत चलता, खूब गैरप्रकार हांगा चलता. हे बंद जावपाक जाय आनी बेजबाबदारीची पत्रकां जो तिसरो मनीस काडटा तें बंद जावपाक जाय. आमी तेचो निशेध करता. लोकांचे इश्यू समजूंक आतां काँग्रेसीचे जन गण मन पणजे सावन PR एक्सरसायजाची भोंवडी सुरू जातली. जनतेक आज गरज आसा, जनतेचे खुबशे प्रश्न आसा, आमकां ते आयकून घेवपाचे आसा आनी जनतेच्या मार्फत ह्या सरकारा कडेन मांडपाची गरज आसा आनी ते आमी हे काँग्रेस पक्ष करतले. जनता जी सांगता प्रश्न आमी आयकतले आनी तुमच्या मार्फत सरकारा मेरेन व्हरतले, डायरेक्ट सरकारा मेरेन व्हरतले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.